गोवा फॉरवर्ड पक्ष युती सरकार कायम दवरपाक तडजोड करपाक शिकला। मगो पक्षा खातीर त्याग करपाची आमची तयारी आसा अशें वक्तव्य मंत्री विजय सरदेसाईन केल्लें। हाचेर फोंडेचे आदले आमदार लवू मामलेदारान आपले मत स्पश्ट केलां। I must be very thankful to Vijay Sardesai कित्याक he understood the position. हें बाकीच्या लिडरांक समजुपाक जाय आशिल्लें तें विजयान समजलें। Vijay is ready to sacrifice his post. I am very much thankful to Vijay Sardesai. पण आमचो स्वभाव असो की तुज्या पळय ताटान कितें आसा तें आमकां घेवपा नाका. What rightfully we should get, that we should get. That is my say. That is our party's say. आमकां रायटफुली कितें मेळटा आतां एडजस्ट करपाची तूं काडटा अरे यू आर हॅपी ओवर देर तुका डिसहार्ट करपाक म्हाका गरज ना. विजयाच्या खंयच्याच मेंबराक म्हाका दुखयन दिसना. पण रायटफुली जें पळय कितें जाय आशिल्लें तें जावपाक जाय आशिल्लें आनी इट शूड हॅव बीन इन द बिगिनींग. आतां एकदां विजयान घेतलें विजया कडल्यान आमच्या मनशांनी कोणें तरी घेवप तें म्हण फॉर वीच आय विल नॉट बी रेडी. ही मे बी कमेंटींग ऑन अवर सिनियर लिडर्स आनी फॉर वीच म्हाका दिसता आय एम रायट इन डिमांडींग एंड सेयींग दॅट आय एम वेरी मच रायट. आय एम नॉट रॉंग. आतां हेतून आय हॅव नॉट हर्ट एनीबडीज फिलींग. आतां हेतून जर हें जाल्यार विजयाचें हें आसता रोख आसतलो आनी कोणाचेर तरी. सो इट इज नॉट फॉर मी. इट इज नॉट फॉर द लॉयल पार्टी वर्कर. तशेंच लवू आरोप करता की भाजपा सरकारान ज्या रितीन आपल्याक पयस दवरिल्लो त्याच रितीन ते आतां पावसकाराक दवरतात. अरे आमचे सगळे दोनूय मिनिस्टर बरे आसा पूण तिसरो पळय MLA आसा ही इज नॉट हॅपी. JSIDC कित्याक म्हणटा तुमी? कित्याक तेजे कडेन खंय एक्झिक्युटीव पावर्स कांयच दिवना. एवरीथींग इज डन बाय डायरेक्टली CM. हातून इवन चेक सायनींग ना कांय ना. नो पावर्स आर गिवन आनी ही इज लायकली टू रिजायन. दॅट्स वॉट वी गॉट द इन्फॉर्मेशन. दीपक पावसकाराक लवू मामलेदार करपाक सोदता. लास्ट 5 वर्सांचो म्हाजो MLA म्हणून हें केलें म्हाका तरी दिसपाक लागलां की दे वेर सायडलायनींग अस. आतां थ्रू PWD मिनिस्टर सगळीं कामां जातालीं बाकीच्या डिपार्टमेंटा थ्रू कित्याक जायनाशिल्ली. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एक पयसो सुद्दां 5 वर्सांत थंय कित्याक खर्च करूं ना. आनी जेन्ना हांव तवडकाराक विचारी तेन्ना तवडकार म्हणटा वॉट आय कॅन डू काय म्हणटा माय लिडरशीप टेल्स मी नॉट टू डू एनी वर्क इन पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांवें एसेंब्लीन बोवाळ सुद्दां केल्लो. गव्हर्मेंट स्टेबल उरपाक जाय त्याच बरोबर ओवर पार्टी शूड नॉट गेट डॅमेज्ड. दॅट इज माय इंटेंशन. आमी सॅक्रिफायस करून पार्टी जॉईन जाल्या. वी हॅव नॉट जॉईन फॉर गेनिंग फॉर अवर गेन. वी हॅव सॅक्रिफायस. एवरीबडी नोज दॅट आमी सॅक्रिफायस केला आनी आमी पार्टी जॉईन जाल्या. तुम्ही तुमच्या अगेन्स्ट पार्टी लिडर्सांच्या अगेन्स्ट वयता म्हणून तुमकां दिसना की लायक दवलीकर हू इज द मिनिस्टर हियर ही मायट बी एफेक्टेड एंड ऑल. वी ट्रायड सो मेनी टायम सुदीन ढवळीकर should take up this issue with CM and he should give justice to Central Committee members. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस.